योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. अर्देकुटे सोडला पणजी पुलीस हेडक्वॉर्टरा मुखार ड्रेनेज चेंबराचें काम. चेंबराक चोय वटेन लोखंडाच्या वारावांचें केलां आडें. तीच गत पणजी मार्केटांतल्या रस्त्याची. लोकांचो जीव धोक्यान. मणिपूरची घडणूक मनीसपणाक लज्जक घालपी. भारतीयांची तकली सकल घालपाक लावपी. प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आणि मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्याक चीट बरोवन गोंयच्या एनजीओंनी उक्तायली तिडक. युनायटेड बॉयजांनी घडोवन हाडलो 32वा सुपर सोकर टुर्नामेंट. सांजे दे एरियल पंगडान हारयलो नुवेच्या पॅरिस यूथ पंगडाक 2-0 गोलांनी. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयची दायजां गोंया भायल्या लोकांच्या हातांत आसात. तांकां तांचें म्हत्व खबर आसा काय ना खबर ना, पूण गोंयचें दायज गोंयकारांनीच राखून दवरपाक जाय. ते नदरेन गोंयची हेरिटेज पॉलिसी करात. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान मागले. जाल्यार पुर्तुगेजांच्यो कुरवो पुसून उडोवपाक म्हणून दायजांक एकूच रंग दिवपाचे मुख्यमंत्र्यान केल्ले घोशणेचो परतून विचार करचो अशें क्रूज सिल्वान मागले. गोंयचे दायज हो विशय शुक्रारा अधिवेशनात चर्चेक आयलो. गोंयचे दायजा संबंधातले कायदे बदलपाची गरज फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान उक्तायली. गोंयचे दायज धोक्यात आयला अशें म्हणटाना ताणें ओल्ड गोवाच्या बेकायदेशीर बांदकामाची देख दिली. दायज जावन राविल्ल्यो पोरण्यो इमारती राखपाकय सरकाराक अपेस आयला. कापोतींनी दायज धापपाच्या प्रकरणाक कितें म्हणप अशेंय ताणें विचारले. आज कितें दिसता? आज दिसता की बिल्डिंग्यो पडटात. मडगांव पयर अर्बन हेल्थ सेंटर कोसळ्यांनी कितें केलें? ब्लू कापोत लायली. आतां ब्लू कापोतूय गेली. आज पळोवपाक गेल्यार ब्लू कापोत गेली. ब्लू कापोत ना. मडगांव म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग, काम्र म्युनिसिपल म्हणटे व्हडली बिल्डिंग, थंय ब्लू कापोत लायल्या. ही इंडिविज्युअल प्रॉपर्टीज एंड सायट्स ऑफ हेरिटेज व्हॅल्यू दे मस्ट बी लिस्टेड. पणजे लिस्टेड जाल्ल्यो आहा. थंय एक द मॅप्ड हेरिटेज ऑफ पेंजीम म्हणून आहा. चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनान बी करून दिल्लें तांकां. सो यू नो एवरी हिस्ट्री ऑफ एवरी हाऊस की बाबा हे कितले आहा, कितें आहा, सगळें आहा. स्पीकर सर, हे कशें जाता? देर आर नॉर्म्स लेड डावन बाय इंटाक. इंटाक म्हणल्यार इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज. हे नॉर्म्स फॉलो करपाची गरज आहा. ही पॉलिसी कोता आसतना आर्कोलॉजी आर्कायज गोवा गॅझेटेड डिपार्टमेंटान कन्सिडर करना काय. आमकां सगळे आर्ट एंड कल्चर, इन्फॉर्मेशन, पब्लिसिटी, ट्युरिजम ताकाय घेवपाक जाय. कित्याक ह्यो एक्टिविटीज TCP, WRD, PWD मायन्स पंचायत लोकल बॉडी घेवपाक जाय. कित्याक ह्यो बॉडी आहाय त्यो रिस्पॉन्सिबल आहाय आमगे हेरिटेज सायट पेड्यार करपाक. एज देर इज एन अटेम्प्ट नाव अ डे टू पेंट आवर हेरिटेज इन वन कलर. रिसेंटली Honorable Chief Minister announced that we will wipe out all traces of Portuguese rule. We need to study this statement against all such development. How can the culture and traces of rules be wiped out? For good or bad, we have inherited a lot of legacy from Portuguese rule. We need to preserve it, not because they were good or unpleasant, but they will tell us the history we need to learn from it. गोंयचे दायज कशे तरेन सांबाळ येता, पॉलिसी करतना कशी जतनायन करची पडटली ताचेर हळदोनचो आमदार कार्लोस आल्वारीस फेरेरानय उजवाड घातलो. जाल्यार गोंयचे दायज भायल्या लोकां परस गोंयकारांनी सांबाळचे अशी पॉलिसी करात. वेन्झी वेगशान मागले. एक पाटी तुम्ही प्रमोट केले जाल्यार हेरिटेज सायट्स एज इट वॉज सेड, टेंजिबल म्हणले बिल्डिंग्स आहात तेन्ना, इनटेंजिबल म्हणले कल्चर, आर्ट, इवन लोकल फार्मिंग. So these can also be integrated. Once the moment you have of tangible and intangible, economy, local economy flourish जातले. We can get all the village people to be brought in on board in your policy so that it local community can flourish. वेन्झी गोंयचे दायज गोंयकारांच्याच हातात दियात अशें परत परत सांगतालो. वेन्झीच्या वर्मा शर्माचे उल्लेख सुभाष फळदेसायच्या वर्मार बसले आनी मागीर दोगांय मदीं चल्ले उतरांचे घेर. And what I see in the draft policy is that, which I strictly oppose. Heritage policy, tourism can be run in a heritage house operated by operators, contractors, power of attorney holders. What is this? Is this Goa? People from other states will come and run and promote our heritage. Verma, Sharma, Singh, sogle yeun हे सगळे हेरिटेज प्रमोट करतले? नो. लेट हेरिटेज होम्स बी रन बाय गोवन्स, ओनर्स.
उनरागे चेडे उनरागे चोडवां उनरागे सन इन लॉज उनरागे डॉटर इन लॉज हेंक चलोवन दिया लेट देम बी पार्टनर बट लेट द ओनर्स रन दिस शर्मा वर्मा दिवपाची आमकां गरज ना लास्ट पॉइंट स्पीकर सर हेरिटेज प्लीज सिट डाउन स्पीकर सर आई थिंक मिनिस्टर नीड्स टू सिट डाउन स्पीकर सर तो परत डिस्टर्ब करता स्पीकर सर and he speaks in a very rude language because no. How can you say that Verma and Sharma? Where are Verma and Sharma? You name the Verma. You name the Verma and Sharma. Because you tell him to name the Verma and Sharma. You tell him to speak. Who is this Verma? Who is this Sharma? Who is linked with this policy? How Verma and Sharma is linked like this? Speaker sir. Sadda kotha. Farsa ola ilmutte takki this sada. Why is he talking like this? How he can say that? Who is this Verma? Tell him to sit down. You name the Verma. Tell him to sit down. You name the Verma. I am standing on my feet. You have to name the Verma. Who is the Verma? Who is the Verma? You tell me. Who is the name and you name the Verma. You cannot take a name of Verma. अरे तुझा शर्मा कोण असतो सांग. Name the Sharma and Verma. You name the Verma and Sharma. कोण लागतं तुला? गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, संदीप कामुलकर आणि ओमकार देशप्रभू. पणजेच्या पुलीस हेडक्वॉर्टरा मुखावयल्या रस्त्यार ड्रेनेज चेंबराचें काम अर्देकुटेच सोडलां. चेंबर उक्तेच आसा. बॅरिकेटा बदला चोयी वटेन लोखणाच्या सरयांचे आडे केला आणि लोकांचो जीव धोक्यात घातला. हे आतां आमी आहा ते पेंजीम नियर द मार्केट आनी मेन तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हे जस्ट बिलो आमचे 365च्या ऑफिसा कडेन आनी इतले आमकां लॉस दिसता. लोकांनी आमकां येवन सांगचें पडलें तुमच्या ऑफिसाच्याच फुडल्यान पळय रस्त्याक अशें जाल्लेलें आहा आनी हे आमकां पळोवन इतलीच आमकांच लॉस दिसली कित्याक आमच्या ऑफिसाच्या फुडल्यान आनी हे आमकां सांगपाचें म्हळ्यार पावसान उदीक बोल्लां पळय तेन्ना कळोंक ना पूण आयज पावस ना जावन हे आमकां कितें जालां तें हिंगा कळलें. हिंगा आतां पळय इतलें हे म्हाका दिसता काम केल्यार सुबेज म्हणटा ते 2 म्हयने लगून जावंक ना. बिफोर रेन हिंगा हे ड्रेनेजीचें काम केल्लें आनी हिंगा सगळें सिमीट बा घातलेलें पूण आतां हें आतां सिमिटाची कहली क्वॉलिटी आनी ते मिक्सचर कितें केलां तो तुमी पळोवं येता आनी हे स्पेशली 2 व्हिलरांक हिंगा कोण कशें पडोन आनी ऑलरेडी सगळे कडेन हिंगा हायवे कशेंच जावन पडलेले आहा आनी हिंगा हे आतां 2 व्हिलर हिंगा कशें पडटले ते कोण नको आहलेले आनी हिंगा उदीक भरून कोण कशें पडत आहले ते आतां तुमी पळया आनी हिंगा सांगोंक जायना कोण कशें पडटले आनी तेंचे हात पांय कशें मोडटले ते. ओके तेंचे तकलेक कांय जावचें ना ती आनी हेल्मेटां घातलेली आसतली पूण हिंगा पडोन हात पांय कोणाचे कशें मोडत तें सांगूंक जायना. आनी फुडें तुमी सेम वे पुलिसाच्या हेडक्वॉर्टर्साच्या ऑपोजीटूय थिंगा असोच चॅम्बर तेणी ओपन दवरलेलो आहा आनी तो तुमी पळयलो आसतलो. सो हे आतां कोणाची सेफ्टी लोकांची सेफ्टी कोण गव्हर्मेंट हिंगा पेंजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कशें घेता तें तुमी आतां पळया. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, नितीक्षा गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मणिपूरची घडणूक मनीसपणाक लज्जेक घालपी, संस्कृतीचे दायज मिरोवपी, भारतीयांक तकली सकयल घालपाक लावपी. संवसारभरच्या संवेदनशील मंचांनी ताचो निशेध केलोच. गोंयच्या एनजीओनी एकठांयेत प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आणि मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्याक चीट बरोवन तिडक उक्तायल्या. समाजा भितर दुस्मानकाय तांचे फळ भोगचे पडले कसलोच गुन्यांव नाशिल्ल्या बायलांक ह्या समाजाचो स्वताचो कायदो तांकां राज्यघटनेंतले कायदे लागनात. ते पुलिसांक भियानात. लोकांच्या मुखार बायलांक निर्वस्त्र करून धिंड काडप उपरांत जिवेशी मारप. पुलिसांनी एफआयआर दाखल करपाक कळाव लावप. सोशल मिडियाचेर नग्न व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत अटक करपाची नाटकां करप. या सगळ्या घडणुकांचो ह्या संघटनांनी खर उतरांनी निषेध केला. People from different walks of life who social workers, activists, retired teachers, retired from various service or people in various forms of service, students, young people from different parts again also from across Goa, like say from Sange, from Konkani, from Pedne. So it is from the whole spectrum of north to south and east to west. You have people who have supported that. Horrific violations against women who are raped, sexually abused and paraded naked. We want to strongly condemn this heinous act for weaponizing, victimizing women for one's own authority to show one's power.
Our Chief Justice of India said, in a constitutional democracy, it is unacceptable. The indifference of our authorities is so shocking and we cannot continue like this. That is why we said there should be zero tolerance for such act and we need to put our hands and hearts together to raise our voices together. आणि आम्ही सदांच कंडेम करता हे सगळें जालां पळय ते मणिपुरान बायलेक एक वोस्त सदमताय जेन्ना दोन जोडीन दोन हेच्या भितर जाता ते रिलिजना भितर जावं ते मेथी आनी कुकीज म्हणून कोण केन्नाय अशी झगडी जाली म्हूण जर बायलेक एक ऑब्जेक्ट कशी सजमता दूख भोगता पळोवपाक आमी ऑब्जेक्ट बायलो आसा ते ऑब्जेक्ट न्हू पूण आमकां सदांच ऑब्जेक्ट खंय करता ड्रॅग करता रेप करता आनी सदांच आमचे ऑफिसर जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसा तेणी कायदो सांबाळपाक जाय लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाक जाय ते उलयना ते तोंडाक टेप मारून आसा. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. मये आनी कालवे रस्त्याक राखणे वणटी ना. मुळात अशीर आशिल्लो रस्तो पिड्ड्यार जाला. प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडटात. अपघातूय जातात. रस्त्याच्या दोन्ही वाटांनी आशिल्ल्या शेतांनी उदक भरता आनी रस्त्यार येता. जाता तितले बेगीन तो दुरुस्त करात थळाव्यांनी मागला. आम्ही पळयतात की जो बिचोली म्हापसा रोड वाया कालवी जो रेल्वे क्रॉसिंग येता ताच्या पयलीं तशेंच मागीर जो रस्तो आसा तो सामको पिड्ड्यार जाल्लो आसा, धोकादायक जाल्लो आसा लोकांक. कित्याक त्याच्या सायडीक कांयच प्रोटेक्शन वॉल तशेंच कितेंच ना. खुबशीं वर्सांची लोकांची मागणी आसा की तो रस्तो करचो, तेच्या सायडीक प्रोटेक्शन वॉल घालचें. तो आतां रस्तो असो परिस्थिती जाल्या की तो सामको खचला. सायडीचे जे रस्त्याचे जे कडा आसा ती सामकी तुटलेली आसा आनी पावसान हे दोशी वटेन भरता उदक त्या शेतांनी आनी 4 व्हिलर तशेंच 2 व्हिलर हांगासून खुबश्यो फ्लो जाता आनी जे लोक म्हापसा वतात तशेंच म्हापसाच्यान बिचोले येता. सादारण 5-6 किलोमिटर लोकांक कमी पडटा ह्या रोडा वयल्यान. जो लोकांची मागणी आसा ती करपाक जाय आसलो रस्तो पूण अजून पर्यंत ताजेर लक्ष कोणीच मारूंक ना. फाल्यां जर हो रस्तो तुटलो आनी हें जालें जाल्यार हांगात लोकांक खुबशी गैरसोय जातली. तशेंच आतां जे प्रोटेक्शन वॉल नासल्या कारणान लोक जे येता वयता आनी दोशी कडेन उदीक भरता त्या खातीर लोकांक धोकादायक अशें आसा. फाल्यां कितें एक्सिडेंटूय हांगा जावपाक शकता, कोणाचो जीव वचपाक शकता. ताज्या पयलीं जे PWD डिपार्टमेंट तशेंच गव्हर्मेंटान MLAन कन्सर्न MLA 2 लागता हांगासर, एक हल्दोना आनी मयाचो लागता. तेंच्यांनी ताचेर लक्ष दिवन तो रस्तो करपाक जाय आनी लोकांची सोय जी आसा ती करपाक जाय. कित्याक फाल्यां जर अशें कितें घडलें जाल्यार लोक फक्त गव्हर्मेंटाकूच ब्लेम करतले. तेच्या पयलीं लोकांनी गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवन तो रस्तो करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, नितीक्षा गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. केपे सुळकर्णा वाठारांतले होरेंतल्यान अचकीत रेबो येवपाक लागिल्ल्यान खवदळ जालो. पयर रातची ही गजाल. गांवांत बोवाळ पडलो. आयज थंय सरकारी यंत्रणा इन्स्पेक्शनाक पावली. आयज पावस कमी जाल्ल्यान स्थलांतरीत लोक परिस्थितीचो अदमास घेवपाक लागल्यात. पूण रेबो नेमको खंयच्यान येयलो ताचे कुवाडे अजून सुटले ना. आज आमी आसात ते सुळकर्णा ह्या गांवाक आनी सुळकर्णा केपे एरी पडटा आनी त्याच बरोबर हांगा जी पंचायत आसा ही पिल्ला कावऱ्या पिल्ला ही पंचायत पडटा. आज आमी हांगा पळयतात की जे एक दोंगरा वयल्यान जी माती आसा, जी मायनिंगे माती येवन लोकांली घरान गेले कडेन आसा आनीक वायट कितें जावचें म्हणून हांगा जी घरां आसात तांकां शिफ्ट केले कडेन आसात. लोक दुसरे कडेन वचोन आज सकाळी परते हांगा पावले आनी जेन्ना आमी हांगा आयले त्या टायमार आमकां गांवच्या लोकांनी जे हे कित्यांतल्यान येता तें एक भुंयर दाखयलें आनी हेचो भुंयर हें जें आसा हें कशें जालां आनी कशें आसा म्हणटा कोणाक अजुनूय कांय खबर ना. एक जाणटेल्यान सांगलें म्हणटा की पयलीं कितें मायनींग काडटाले कोणा कितें मारलें अशें म्हणटा. पूण हेजेर सखोल चवकशी जावची, हेजेर एक कमिटी बसोवन हेजी इन्क्वायरी करची आनी हे सोदून काडचें. कित्याक लोक म्हणटा तशें हांगा जर हें जर फाल्यां कोसळ्ळें जाल्यार आख्खी घरां जीं आसात हीं हांगची पोंदां वतलीं आनी खंय तरी लँडस्लायड व्हडली जातली. कित्याक आज पळयलें त्या कोता दलदला भशेन जी माती आसा हो पावडर मायनिंगेचो हो आज गांवांनी भरले कडेन आसा. म्हणून हांगा बेगीच्या बेगीन हेजेर उपाय काडचो म्हणून लोक मागतात. ही तांबडी माती येता फक्त मायनिंगेची फक्त येता
मागीर हांगा कितें मायनींग बी कितें आसा पयलीं मायनींग चलता खंय मायनींग चलताली आतां तोच एक आनी तो वयर खंयच्या भितरल्यान येत म्हणून सांगपाक जायना तेन्ना कितें जावंक शकता हय हें कोसळपाक शकता कोसळोंक शकता आनी कोसळल्यार कितें कोसळ्यार हांगा सगळीं घरां बिरां आया लोकांक डॅमेज आहा ही सगळी लोकांक कितें जावंक शकता म्हाका दिसता ही बरी पयस आसा मायनिंगाचो पयलीं सोर्स आसा बरो पयस आसा तो मायनींग फोनांतल्यान तो खंयचो दल जावन तो भितरल्यान भायर सरता हे हो डेंजर हो डेंजरस आहा केन्ना कितें जावंक शकता मामलेदार बी येवन गेले फॉरेस्ट आतां फॉरेस्ट बी सगळे येयल्ले गव्हर्मेंटाचे मनीस येयल्ले कडेन आसा ते क्लियर जातले कितें म्हणते आनी हेचेर बेगीन उपाय बेगीन उपाय जावचे करचो आनी ही जी रस्त्यार माती येयली रस्त्यार माती पाती जी गव्हर्मेंटाची काडून ते लोकांक रस्तो क्लियर करचो रातच्या 12 घरात अस्कित रेब्याचो व्हाळ व्हांवपाक लागिल्ल्यान बायलांच्यो होयली पडल्यो. अस्कित रेबो खंय सावन आयलो कांयच कळ्ळें ना. कोण म्हणटा खण पिठाचें उदक, कोण म्हणटा आदी व्हडली होवरी आसली, तातूंतल्यान आयला हो रेबो. आयकात थळाव्यांच्यो प्रतिक्रिया. उदक सामकें अकस्मात उदक येयलें मरे 4 सुमार. मागीर रातची 12 सुमार आमी रातची सगळीं उठलीं. मागीर खंय म्हूण वचपाचें रातची सगळें उदक पडलें वटेन. सांजोळी दोन्ना अशी येयली सगळें. कसली उदक येयली हें सगळें चिकोल मरे रास गांदोलची. आनी मागीर तुमची घरां गेली हें सगळें अशी रांदचुली अशें सांग सगळें येयलें. आमी खंय म्हूण वयतली रातीन भंय रे चड येयल्यार. मागीर भुरग्यांक गेले न्ही तो आनी आमी भायर रावले. हें कसली उदक ती कशें सांगता आमी हें केन्ना हेजे पयलीं केन्नाय ना हेजे पयलीं केन्ना पयला. काल सामकी ती वयल्यान माती येदी हें देंवल्यान सगळी भायलीची पावडर आनी सगळी हांगा आयल्या आनी सगळी ती म्हज्या आड्यांतल्यान सुद्दां म्हज्या घरा कडेन सुद्दां पावल्या. काल तेणी आमी पंचाक सांगलें फोन मारून. मागीर तेंचे सगळे सरपंचा बी सगळे हाडले कितें कोण आशिल्ले पळय पंचायती सगळे तांकां घेवन आयले. ते सगळ्यो दाखयल्या. मागीर हांगा मागीर तेंच्यानी येवन मागीर सगळी कॉम्रेदार सुद्दां हांगा येवन पळोवन गेला आनी आमकां म्हणून अलर्ट रावा म्हणून तेणी नोटीस दिल्ली काल. ते प्रमाणे आमी रातची हांगच्यान दुसरे शिफ्ट जाले. परत सकाळी हांगा कसली आसता पोजिशन आमीच पळोवन आमी येवन हांगा रावल्यात परत. बट कितें आसा पोजिशन वयर पोजिशन म्हणजे आता हे उदक आता मातशी कमी जायत आयला म्हणजे तितलें हेजें आसा. काल सामकें फुदळ आनी माती आनी ते सगळी पावडर हे ते सगळी हांगा येत आशिल्ली. रस्त्याक उदक भरलें आनी आमची घरा कडेन सगळी पावडर भितर सरली. हांगा सुद्दां म्हणजे उदक काल सांजेर उरलें आनी रस्तोय पिड्ड्यार जाला. रस्तोय पिड्ड्यार जाला. पयलीं तातूंतल्यान क्लीन वॉटर येतालें. केन्नाय पावसाक 1-2 दीस हेवी रेन्स असल्यार अ ट्रान्सपरंट क्लीन वॉटर इज टू फ्लो आउट ऑफ दॅट. But now for last 2 days it is observed a slurry kind of thing mixed with soil and mud. It is flowing in the village. 3 घरांतल्या आंगणांनी हे सगळे जे दाट जाल्ले आसा पांय भितर वतात and it has continued for 48 hours now. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. युनायटेड बॉयजांनी 32वो सुपर सॉकर टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. सांजे दे एरियल पंगडान नुवेच्या परीश यूथ पंगडाक हारयलो. 2-0 अशी गोल संख्या आसली. जो फ्रांसीस फर्नांडिसाच्या नांवान युनायटेड बॉयजांनी 32वो सुपर सॉकर टुर्नामेंट घडोवन हाडिल्लो. सांत जोस दे एरियल पंगडान नुवेच्या पॅरिश यूथ पंगडाक हारावन फायनलींत प्रवेश केलो. मिनीन फर्नांडिसान मोहम्मद मंसूरीक मॅन ऑफ दी मॅच हो पुरस्कार भेटयलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी ओमकार देशप्रभू. सप्तकाचे निमणे कडेन पावस विसव घेतलो अशें दिसता. आयएमडीन दिल्ल्यो सगळ्यो शिटकावण्यो कमी केल्यात. सद्याक शेनवार आनी आयतारा पुरतो येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या सप्तका खातीर कसलीच शिटकावणी ना. इतले दिसाचे दाट पावसा उपरांत सुर्याकिरणां दिशिल्ल्यान गोंयान सुटकेचो स्वास घेतला. ह्या म्हयन्यांत पावस विसव घेतलो अशी आस्त आसा. पावस पडलोच जाल्यार मातसोसो हांगा थंय शिवरतलो. पूण फुडल्या सप्तकांत वत पळोवपाक मेळटलें हें खरें. तापमान 31 आनी 24 डिग्री मजगतीं उरूं येता. खूब दिसां उपरांत सूर्यराजा दितलो दर्शन. सप्तकाच्या निमणे कडेन हवामान विभागाचो येल्लो अलर्ट. शेनवार आयतारा पावसाची शिरशीर. शेनवारा तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियसाच्या मजगतीं. 31 मेरेन दर्या खवदळटलो. बोट दनयांनी बोटी दर्यांत घालच्यो न्हय. शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.